जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 7 वळी 1 ते 31. जेजूच्या सोयऱ्यांनी ताचेर भावार्थ धरलो ना. त्या उपरांत जेजू गालिलियांत भोवंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांचो तंबूंचो उत्सव लागीं पावलोलो देखून ताच्या सोयऱ्यांनी ताका म्हळें, हांगासरलो भायर सर आनी जुदेयांत वच, आनी तूं कामां करताय तीं तुज्या थंयसरल्या शिसांक पळोवन दी. कोण आपली वळख उगडापी दिवंक सोदता तर तो आपलीं कामां गुप्ती करिना. तूं असलीं कामां करताय जाल्यार तूं खाशा सोबे माजार दिश्टी पड. ताच्या सोयऱ्यांनी पर्यान ताचेर भावार्थ धरलो ना. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो वेळ अजून पावूंक ना, पूण तुमचो वेळ सदांच पावलोलो आसा. संवसाराच्यान तुमचो द्वेस करूंक जायना, पूण तो म्हजो द्वेस करताच, कित्याक हांव ताची कर्तुत्वां वायट म्हूण साक्षी दिता. तुमी उत्सवाक चडून वचात, हांव ह्या उत्सवाक चडून वचो ना, कित्याक म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. अशें म्हणून तो गालिलियांत रावलो. तंबूंचो उत्सव. जेजू तंबूंच्या उत्सवाक वेता, पूण ताची सोयरीं उत्सवाक चडून वेतोच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणीनूय, पूण कोणाक कळो नासतना. उत्सवाच्या समयार जुदेव ताका सोदताले आनी म्हणटाले, तो खंय आसा? आनी ताचे विशीं लोक जायते फुटफुट्टालो. कोण कोण म्हणो तो बरो मनीस, आनी कोण कोण म्हणो ना तो लोकांक फसयता. तरी पूण जुदेवांच्या भिरांतीन कोण ताचे विशीं उक्तेपणी उलय नासलो. उत्सव मदेंसो पावतोच जेजू देव मंदिरांत चडून गेलो आनी शिकोवंक लागलो. हें पळोवन जुदेव अजापसान म्हणटाले, हाका जाणवाय खंयची रे? शिक्षण कांय ना ताका. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, म्हजी शिकोण म्हजी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची. कोण ताची खुशी करूंक राजी आसात जाल्यार म्हजी शिकोण देवाची ओ म्हज्याच मनांतली तें तांकां कळोन येतोलें. आपल्याच मनांतलें काडून उलयतात तीं आपलीच वडवीक सोदतात, पूण आपणाक धाडला ताची वडवीक सोदतात तीं स्वता परमणें चलतात. असल्या मनशा सवें लोटीकपण ना. मोजेसान तुमकां समर्थ दिल्या की ना? तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच समर्थ सांबाळिना. कित्याक म्हूण म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात तुमी? लोकांन म्हणलें, तुजेर देंवचार बसला. कोण तुका जिवेशी मारूंक सोदता? जाप दिवन जेजून तांकां सांगलें, हांवें एक काम केलां आनी तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जातात. चिंतून पळयात, मोजेसान तुमकां सुनोत करचो कायदो घालो. ती मोजेसा कडची म्हूण न्हय, पूण पुर्वजां कडची आयल्या. आनी सोनवारा दिसा तुमी मनशाची सुनोत करतात. मोजेसाची समर्थ मोडिना जावंक कोण एका मनशाची सोनवारा दिसा सुनोत जाता जाल्यार हांवें सोनवारा दिसा एका मनशाचें सगळें आंग बरें केलां देखून कित्याक म्हूण तुमी म्हाका जळटात? वयले वयर पळोवन नीत करिनाकात, पूण नितीवंतपणान नीत करात. जेजू क्रिस्त जायत काय? जेरुजांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय? आनी हो पळय, तो सोत्तीन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी क्रिस्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय?
तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून आडून म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात खरें, आनी हांव खंयचो आयला तेंय तुमी जाणत. खरें म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तूंक येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सोतेवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव जाल्यार ताका वळखतां, कित्याक हांव ताचे थावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयलां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो. तरी लोकां मदल्या जायत्यांनी ताचेर भावार दवरलो. ती म्हणटाली, क्रिस्त येतलो तेन्ना हाणें केल्यात तांचेहून अदीक चड खुणां करतलो काय?